सगळ्यांक दिता सगळ्यांक ते प्रत्येक आमदाराक आमी ते सेशन जालें की जाता तितले बेगीन ते पावयतात ताजे कडेन. मदीं मदीं जेन्ना आमदार मेंबर हावजाचो चुकीचो शब्द वापरता तेन्ना एक्सपांज हो शब्द एक्सपांज करचो म्हणटा तेन्ना ते आदेश हांकां आसता रिपोर्टरांक आसतात. हय हय रिपोर्टरांक ह्या आसता तशेंच थंय प्रेस गॅलरीन बशिल्ल्या प्रेसाकय आसता तो. जे आयकना तांकां सगळ्यां खातीर आसता तो. नव्या इमारतींत एडवान्स टॅक्नोलॉजी बशिल्ल्या तेज्या बाबतींत आमकां सांग कितें नवें. आमी नव्या हातून सगळ्यो हे आत्तां सेशन ना म्हणून हांगासर ताका मायक आसता असो लायतात तो असो येता हे हाका हें तशें जालें की तें चालू जाता सगळें. हाजेर तांकां सगळें वोटींग करपाच्या वेळार जें सगळी सुविधा आसता तांकां हय म्हणपाचें जालें की तें सगळें इन्स्ट्रक्शन सांगत दिल्लें आसता. हय जाल्यार बटन खंयचो प्रेस करपाक जाय हो बटन प्रेस करपाक जाय नाका जाल्यार परत करपाक जाय हें कितें करपाक तेजें इन्स्ट्रक्शन हांगासर दिल्लें आसा. दुसरें आमी तांकां इंटरनेट फॅसिलिटी हांगासर आतां दिल्ली आसा. ही केबल ताजीच आसा. ही केबल ताणें आपल्या त्या हाका लॅपटॉपाक कनेक्ट करपाची आनी इंटरनेट ही फॅसिलिटी तांकां दिल्ल्या कारणान प्रश्न ताजे हळू हळू आमी ताजे असेंब्ली जें आमचें चल्ललें आसा ताजे वयल्यान तें सगळें येतलें. तर ते तांकां प्रश्न ताजे उत्तरां हें सगळें तांकां तांच्या लॅपटॉपाचेर पळोवपाक मेळटलें. कागदाचो वापर खूब कमी हळू कमी बऱ्याच प्रमाणार कमी करप अशें आमचें चल्ललें आसा. त्या खातीर ही इंटरनेट फॅसिलिटी मागीर ताका हांगासर हें दवरलां नव्या हातून करून की चार्ज करपाक वा चार्जर बी लावपाक बॅटरी चार्ज करप ताका टॅबलेटय वापरपाक मेळटा. टॅब आसता तोय वापरपाक मेळटा आनी लॅपटॉपय वापरपाक मेळटा. लॅपटॉपाक हें डायरेक्ट कनेक्टय करपाक मेळटा आनी वायफाय फॅसिलिटी आमी दिल्ली आसा. म्हाका वयरचे सिटां दवरल्या गॅलरी केल्या मागीर हो रूम हो जो आसा तो ऑफिसर्स गॅलरी ही सकयली आसा ती. सरकारचे ज्या वेळार प्रश्न आसतात आनी कितें कामकाज हांगासर विधानसभेंतलें आसता त्या वेळार सरकारा कडेन मंत्र्या कडेन खास करून सगळी म्हायती आसता अशी न्ही. कारण विधानसभेंतलो प्रश्न जो आमदारान विचारिल्लो आसता ताजेर जेन्ना उपप्रश्न विचारतात ती सगळी म्हायती मंत्र्या कडेन त्या वेळार आसताच अशी न्ही. पूण ती म्हायती ताका आमदाराक दिवपाची आसता जाल्यार मागीर तो ऑफिसर जो थंय बशिल्लो आसता अधिकारी त्या खात्याचो तो त्या वेळार थंय बसता ताजे प्रश्न ज्या वेळार आसता थंय तर त्या प्रश्नाची ताजो उपप्रश्नावली ती फुडली म्हायती आसा पळय तो रोखडोच एक नोट बरोवन ताजे कडेन धाडून दिता. अशें हे मदत करपा खातीर म्हणटा ऑफिसर गॅलरी आनी ते खऱ्या अर्थान तशें मागीर आमच्या मंत्र्याक मदत करतात. आनी वयल्यो गॅलरी ही आसा त्याच वयल्यो गॅलरी म्हणजे सगळी पब्लिके खातीर जनते खातीर ही खबर आसतली तुमकां की प्रेसाक आसा ही प्रेसाची गॅलरी आसा. ती जाली की ही एक जनते खातीर आसा पूण ही दीस इज स्पिकर्स गॅलरी म्हणटा ती. कित्याक म्हणून ही स्पिकर ही राखीव दवरता पण कोणाकय पटकन दिना हांगासरले सिट्स आसा ते. हे कशें आसा की हातून जे कोण VIPs येतात बरेचदा किंवा आयत्या वेळार स्पिकराक खातीर म्हणजे कोण दुसऱ्या एका भायल्या प्रदेश आमच्या दुसऱ्या प्रांतांतल्यान एखादें डेलिगेशन आयिल्लें आसतात कांय आमदार आयिल्ले आसतात आमचे हांगा भायले तांकां हांगा बसपाक मेळना पण दे आर VIPs. मागीर एखादो खासदार आमचो हांगासरलो आसा ताच्या खातीर ही गॅलरी ही स्पिकर्स गॅलरी स्पिकर्साच्या हातूंतल्यान ते आमी एलाव करतात थंय. फक्त हेडफोन्स फॅसिलिटी दिवन फक्त प्रेसाचीच गॅलरीन हय ती फक्त थंय आसा. बाकी सगळे कडेन थंय स्पिकर्स आसात. हांगासर कॅमेरा बसयल्ले आसात आमी नवे 6 कॅमेरा बसयल्ले आसात आनीक हे सगळे कॅमेरे आमी आतां जे लायव्ह टॅलिकास्ट करतात ताज्या खातीर आमी वापरतात. हे कॅमेरे वेगवेगळ्या पोजिशनाचेर आमकां घेवन प्रत्येक उलयणारो आमदार जो आसा तो 2-3 एंगलांतल्यान पळोवपाक मेळटा आनी ताजे हांगासर पळय हो कंट्रोल तेच हांगासर ताजें मॉनिटरींग जाता. सगळी काळे ग्लासाची सगळी जी भितरल्यान सगळे आमचे ऑफिसर्स टॅक्निशियन जे बशिल्ले आसतात इंजिनियर्स ते तांकां थंयच्यान तें सगळें कामकाज दिसता.
आमदार खंयचो उबो रावलो प्रश्न विचारपाक किंवा मंत्री उबो रावलो उत्तर दिवपाक की रोखडेच थंयच्यान ते ताजेर फोकस करतात. त्यामुळे 1, 2, 3, 4, 5 आनी एक अशें खंय हांगा आसा 6 कॅमेरे तशें आमी टोटल हांगासर वेगळे वेगळे बसयल्ले आसा. हीच फुटेज होच व्हिडिओ रिकॉर्डिंग लोकल चॅनलां लायव्ह करपा खातीर हय तांकां आमी फीड दितात. ताजो सकयल आमचो कंट्रोल रूम आसा. थंयच्यान ते सगळे हांगासर एक कंट्रोल रूम आसाच पण हांगाच्यान ते सकयल्या त्या रुमान सर्वर बी आसा थंय आनी थंयच्यान मागीर ते आमी फीड वो सगळे हांकां चॅनलांक दितात जाय तांकां. आमी ओपोजिशन लॉबी पयली तुमची लॉबी पयली आतां रुलींग लॉबीन या ही रुलींग लॉबी. रुलींग लॉबीन अशें थंय जशें ओपोजिशन लॉबीन आसा तशेंच हांगा आसा. थंय हांगासर एक रूम तांकां परत सिटींग हांगासर तांकां जाय त्यो गजाली मारप डिस्कस करप अशें थंयच्यान ओपोजिशनाची कितें स्ट्रॅटेजी आहा ती जाणा. ओपोजिशनान आपली स्ट्रॅटेजी वापरून सरकार पक्षाक कसो घेरप हें ठरयलें तशें तशें आमी तो कावंटर एटॅक कसो करप अशें कदाचित हांगा ठरता आसतलें. अशें हे सगळें आसात. प्रेस रूम लायव्ह असेंब्लीचें कामकाज लायव्ह पयलीं क्वेश्चन आवरूच दितालीं मागीर उपरांत फूल कामकाज लायव्ह करपाक दिवपाक जाय लायव्ह दाखोवपाक दिवपाक जाय लोकल चॅनलां. ते उपरांत कितें चेंजीस जाले म्हणजे सगळे आमदार उलोवपाक लागले कितें तेजे बेनिफिट्स मेळपाक ताजो लायव्ह दाखोवपाक ताजो हे आमच्यो वेगवेगळ्यो ब्रँचीस आसात. सांगतो तुका डिबेट्स ज्यो आसात भितरले ताजे सगळे ही रिपोर्टींग ब्रँच आसा. थंय ते सगळे रिपोर्टर्स बसून ताजें सगळें करतात. ताजें एडिटींग हांगा चलता सगळे भितर आनी ते रोखडेंच परत बरोवन घेतलेले आसता. हय हय ते एडिटर्स हें अशें सगळें हांगा एक फुडें मागीर वेगवेगळे अंडर सेक्रेटरी थंय चीफ रिपोर्टर बसता. एका मिडियान प्रेसान पेपरान रिपोर्टर चीफ रिपोर्टर आसता तोच प्रकार हांगासर पळोवपाक. हय हय तशें करचेंच पडटा तें. संपादकूय आसतलो. हय तोच एडिटर ऑफ डिबेट्स एडिटर ऑफ डिबेट्स आसा तो संपादक तो एडिट करता आनी तो चीफ रिपोर्टर इज हायर दॅन एडिटर. तो मागीर ते घेवन बसता थंय सगळें. आमचो पिंटो म्हणून हांगासर आसा तो ताजें तें सगळें फायनल करता. स्पेलिंग मिस्टेक कितें आसत हय स्पेलिंग मिस्टेक तो एक्सपंज केल्लो शब्द आनी कितें बी तें सगळें सगळें फटाफट हांगा एडिट जायत आसता आनी तें रोखडेंच भायर वचपाक जायना म्हणून ताजी काळजी घेवपाक तें करता. लायव्ह जाल्या उपरांत कितें आमचे आमदार जे आसात तांचे एकंदरीत कामकाजांत सहभाग वाडलो. पार्टिसिपेशन इन द प्रोसिडींग्स एंड डिबेट्स वॉज सिग्निफिकंटली इन्क्रीज्ड. पयलीं सगळे आमदार पयलीं आसा तें अशें आतां म्हणजे हय ताजो एक पॉझिटीव भाग जो आसा तो हो आसा. सगळ्यांक दिसपाक लागलें की आतां आपूण आतां दिसतलो काय कितें टीव्हीचेर बी अशें दिसपाक जाय. लोक म्हज्या मतदारसंघांतले पळयतात हांव कितें करता तें. हांव ओग्गी बसून आसा अशें जर दिसपाक लागलें जाल्यार लोकांचेर थंय मतांचेर परिणाम जातलो म्हणून तांकां दिसपाक लागलें की हांवें पार्टिसिपेशन म्हजें पार्टिसिपेशन इज अ मस्ट. त्यामुळे ते तांचें पार्टिसिपेशन वाडलें. दीस इज व्हेरी व्हेरी पॉझिटीव फॅक्टर दॅट वी हॅव अचिव्ड हियर बिकॉज ऑफ दीस. आनी म्हणून 100% पार्टिसिपेशन आमदारांचें पळोवपाक. हय 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 सामकें. आमकां आमदारांचें पार्टिसिपेशन आनी तांचो एटेंडन्स पयलींच्या हातून हांवें पळयलें जाल्यार एटेंडन्स खूब कमी आसतालो तसो आमदारांचो. आनी आतां जर जवळ पळोवपाक गेल्यार 95-99% इतलो पर्सेंट आमचो 95-99% हांगासर आमचे सगळ्यांचो हें येता एटेंडन्स मेळटा. एखाद दुसरो सामकेंच कितें गरज आसा जाल्यार येना. पळोवपाक आमचे लायब्ररी एक पळोवया आमी ती. जशी नॉर्मली लायब्ररी आसता तसोच ताजो एक हें आसा पूण हांगासर एखाद्या विशिश्ट विशयाचेर लागणारें मटेरियल समजा हांगासर आमचे कडेन बजेट आयलें. बजेटाच्या निमित्तान ताजेर कितें कितें रेफरन्सीस दिवचे पडटात. हें समजा विरोधी पक्षांतलो एखादो आमदार आसा ताका सरकारचेर कुरगडी करपाची आसा किंवा ताजे टिका करपाची आसा जाल्यार तो ताका कितें कितें मटेरियल जाय पडटलें.
फाटले बजेट स्पीच चीफ मिनिस्टर किंवा फायनान्स मिनिस्टरान बजेट स्पिचान कितें कितें सांगिल्लें ताजें खंय पाविल्लें आसा हें सगळें ताका रिकॉर्ड हांगा मेळटा ताजे कडेन तर आसताच पण लायब्ररी प्रोवायड्स हिम एवरीथींग भायल्या जनरल लोकांक ह्या लायब्ररीन एंट्री आसता हय आसता आमी आमदारांक दितातच आनी त्या शिवाय ह्या लायब्ररीचो उपयोग आमच्या विद्यार्थ्यांनी करचो आमचे कायदे समजून घेवपा खातीर लेजिस्लेचर प्रोसिजर समजून घेवपा खातीर असो एक आमची इच्छा आसा त्यामुळे विद्यार्थ्यांक आमी हांगासर येवपाक फ्री ऑफ कॉस्ट आनी येवचें स्टेट बँक ऑफ इंडियाची ब्रांच्यो हय एक बँकींग फेसिलिटी म्हणून आमकां हांवें दवरल्या पण फुडाराक आनी कितें अपग्रेडेशन येतलें ह्या सगळें अपग्रेडेशन अशें तशें करपाक व्हडलो चान्स आसा अशें न्ही पूण म्हजे तकलेन एक गोश्ट आसा हय म्हजे तकलेन ह्यो ज्यो टॅक्निकल फेसिलिटीज हांवें म्हटल्यो भितरले ई एसेंब्ली पेपरलेस एसेंब्ली बी तें तर जातलेंच थोड्या दिसांचोच प्रश्न आसा पूण जशें प्रत्येक मिनिस्टराक एक चेंबर आसा तसो प्रत्येक आमदाराक एक चेंबर दिवचो अशें म्हजे तकलेन आसा प्रत्येक आमदार हांगासर ज्या वेळार विधानसभेचें अधिवेशन चालू आसता त्या वेळार तो बाबडो खंय तरी हेवटेन तेवटेन आसता मिनिस्टर आसा तो ताका एक आसता चेंबर खुबशे आमदार मिनिस्टराचे कॅबिनेट अशें ताका एक चेंबर दिवचें असो म्हजो प्रयत्न आसा ताज्या खातीर जागो हांगासरच खंय एडजस्टमेंट करपाक मेळटा तें चलिल्लें आसा म्हजें तो म्हजो एक मुख्य प्रयत्न आसा आनी तें म्हाका तांकां दिवपाक जाय प्रत्येकाक दिवपाक जाय त्यामुळे दिवप असो प्रयत्न चल्ला आय एम ट्रायंग टू आयडेंटिफाय द प्लेस ऑल्सो हो आमचो म्हणजे तुमचो प्रेस रूम हांगासर फूल फॅसिलिटी कंप्युटर वाडयला हय तुमच्या लक्षान आयलें आसतलें हांगासर पयलीं कितें आसलें आनी आतां कितें आसा तें म्हजें इतलेंच भितर आसा की तुमकां सगळ्यांक म्हणजे प्रेसवाल्यांक रिपोर्टींग करपाक वेवस्थीत मेळचें विदावट एनी हिंड्रन्स कसलोच प्रॉब्लेम येवं नये म्हणून ह्या पद्दतीचे म्हाका दिसता कितले 12 काय कितले आमचे कॉम्प्युटर्स आसात हे सगळे प्रोवायड करून त्या भायर आनी कितें लागणारें हाका इंटरनेट फेसिलिटी आसा त्यामुळे लिपी खंयची जाय ती लिपी वापरून रोमी देवनागरी ती वापरून आपणाक आपले मेसेज आपले मेल आपले बातम्यो सगळे डिस्पॅच करपाक मेळटा हातूंतल्यान तुरंत अशें आसा आत्तां आमी जे टीव्हीचेर सगळ्या केबलाचेर लायव्ह टॅलिकास्ट जो पळयता ताजे मेन जो ट्रान्समिटर आसा तो हो आसा ह्या ट्रान्समिटरा वयल्यान सगळे चॅनल्स आसात तांकां आमी फीड्स दितात पण इट वॉज अ गूड फॅसिलिटी एज फार एज आय फील सो की हे लोकांक योग्य पद्दतीचें जें टॅलिकास्ट जावपाक जाय तें जावपाक लागलां अशें सगळें जाता हांगासर आमी आयची स्कूल एसेंब्ली भवन पळयलें आमकां सगळी एसेंब्ली भवन दाखयलें थँक्यू ना थँक्यू न्ही म्हाका बरें दिसलें की तुमी हाजी दखल घेतली खास करून प्रुडंटान आनी प्रुडंटाक त्या बाबतीन हांव धन्यवाद दिता की ह्या निमतान आमचे कांय गोश्टी कांय ज्यो सहसा लोकांक दिसनात त्यो तुमी तांचे कडेन पावयतले आनी ह्या बद्दल तुमी ह्या बद्दल विचार केलो आनी हांगासर येवन मुद्दम हें सगळें शूट केलें दाखोवपाचो तुमी आतां जें दाखयतलेच त्या बद्दल हांवें तुमचे धन्यवाद म्हणपाक जाय आय एम व्हेरी मच ग्रेटफूल टू यू देव बरें करूं अशी आसा आमची गोंयची विधानसभा खरेंच ह्या दोनूय इमारतींक जीव आशिल्लो आनी उलोवपाक कळटालें जाल्यार फाटल्या 50 वर्सांच्या सत्तांतरांच्यो काणयो आमकां बरे तरेन आयकुपाक मेळपाच्यो आमची खाशेली कार्यावळ हांगासरूच सोंपतात पळयत रावात प्रुडंट.